नमस्कार, गोमतक टुडे बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपाची आदली पदाधिकारी श्रुती प्रभुगांवकराक फोंडे पुलिशेन केली अटक. श्रुती आड आशिल्ली लुकआउट नोटीस पयलीं आशिल्लो, आतां श्रुतीचो पक्षा कडेन संबंध ना, भाजपाचें स्पश्टीकरण. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मुख्यमंत्र्याचे मोठे विधान. स्कॅमांत घुसपिल्ल्यांची मालमत्ता जप्त करून लोकांकडल्यान घेतिल्ले पयशे करतले परत, मुख्यमंत्री उलयलो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपा सरकाराचेर विरोधी पक्षांनी काडलो फोग. आपाचो अमीत मागता न्यायालयीन चौकशी. विजय म्हणटा भाजपाक सत्तेर रावपाचो ना अधिकार. भंडारी समाजाचे अशोक नायक आनी देवानंद नायक गटाक हायकोर्टाचो दपको. जिल्लो निबंधकाक काडपाची मागणी हायकोर्टान भायर आयली. कला अकादमीच्या कामाची टास्क फोर्सान तज्ञां सयत केली. 2 दीस पळोवणी. तज्ञांचो अहवाल एका सप्तका भितर येतलो म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केकरेची माहिती. चिमला फ्लायओव्हराचे मुख्यमंत्र्यान केले उक्तावण. फ्लायओव्हराचे दुसरे सायडीचे कामाक अजून लागतले 6 म्हयने. मामीचे नाव नाच. रुडॉल्फ म्हणटा पुराय फ्लायओव्हराचे उक्तावण जातकीच मामीचे नाव. मंगळारा प्रशासनान कुचेले म्हापशा हांगा आशिल्ली 37 बेकायदेशीर घरां केली मातये बरवण. सरकारी जमनीचेर बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान केली कारवाय. गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारीक जाल्यार सुरवात. तुळस रंगोवपाचें काम नेटान. बाजार भरले आवाळे, चिंच आनी उसान. आता खबरो विस्तारांत. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी आनी भाजपा फुडाऱ्यांक सामकी लागींची श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटात तिका फोंडे पुलिशेन अटक केल्या. अटक करचे पयलीं तिच्या आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणाचें स्पश्टीकरण दितना भाजपाचो सरचिटणीस नरेंद्र सावयकरान सांगलें, श्रुतीन ह्या नादी भाजपा खातीर काम केलां, पूण आतां तिचो पक्षा कडेन कसलोच संबंध ना. फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. आतां मेरेन कितलेशाच जाणांक ह्या प्रकरणात अटकूय जाल्या. थोडे जामिनाचेर सुटले जाल्यार कांय जाण अजूनय कादयेत आसात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात दिसान दीस नवी नवी नांवां फुडें येत आसात. हेच फाटभुंयेर आतां फोंडे पुलिशेन एक मोठी कारवाय केल्या. श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका फोंडे पुलिशेन अटक केल्या. ताचे पयलीं तिचे आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली. श्रुतीचे अटकेन आतां पयलेच फावट भाजपाची लिंक ह्या प्रकरणात सापडल्या. ताचें कारण म्हळ्यार अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकार ही भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी. ते भायर तिचे भाजपा कडेन खूब लागींचे संबंद आसात. मंत्री तशेंच मंत्र्यांच्या पियेंकूय ती सामकी घट. श्रुती प्रभुगांवकारान सरकारी नोकऱ्यो दिता सांगून सुमार 1.5 कोटींची लोकांक तोपी घाल्या. नमस्कार, आम्ही फोंडा पोलीस स्टेशनाचे हांगा आसा, जे जाग्यार सकाळी श्रुती अक्षय प्रभुगांवकर एका कॅश फॉर जॉब प्रकरणी अटक केल्ली आनी आतां ताका रिसर मेडिकल करपा खातीर हांगा पोलीस स्टेशनाच्यान ताका भायर येल्लें आसा. जेन्ना ताका मेडिकल जातलें आनी तेन्ना परत ताका पोलीस कुटीर हाडून ताजी इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक केल्ल्या श्रुती प्रभुगांवकारान ह्या नादी भाजपा खातीर काम केलां, पूण आतां तिचो पक्षा कडेन कसलोच संबंध नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण भाजपाचो सरचिटणीस नरेंद्र सावयकरान दिलें. ह्या प्रकरणात आतां मेरेन सुमार 18 जाणांचेर कारवाय केल्या आनी ह्या प्रकरणात सरकारान पुलिशेक कारवाये खातीर फ्री हँड दिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. भारतीय जनता पार्टी 10,000 कोटीच्या वयर आशिल्ली एक पॉलिटिकल पार्टी आसा, मेंबर्स आशिल्ले. गोंया भितर 3.5 लाखाच्या वयर जे आसात ते लोक भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स जाल्ले आसात. कोणी तरी श्रुतीनूय केन्ना तरी भारतीय जनता पार्टीचें काम केलां आसतलें, म्हणून त्याचो अर्थ पूर्ण पार्टी जी आसा ती बदनाम जायना. कारण अशा पद्दतीन जर कोणी मेंबर जाल्लो आसत, एखाद्या क्लबाचो सुद्दां जर कोणी गैरव्यवहार केलो जाल्यार ताका मेंबरशीप काडून उडयता मरे. तेन्ना मागीर ही तर पॉलिटिकल पार्टी आसा, निश्चितपणान आमी कारवाय करतले. सो ती संबंधित आसा पार्टीकडे संबंधित आसा. हांवें तेच सांगलें पयलीं आशिल्ली, आतां ना. How many party members are found involved in this job today? कोण ना.
Mr. Padakaraiter? Who is Mr. Padakaraiter? Is he not your party member? तेच सांगता न्ही हांव तुका आमचे पार्टीचे ना लेट मी कंप्लीट आयदर यू कंप्लीट फर्स्ट ऑर आय आन्सर फर्स्ट या जे कोणी भारतीय जनता पार्टीचे म्हणून हांवें सांगलें न्ही 3.5 लाखाच्या वयर भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स आसात जे कोणी हातून जर कोणी सापडले आसत जाल्यार केवळ मेंबर भारतीय जनता पार्टीचो जालो म्हणून तो भारतीय जनता पार्टीचे तेणे केल्ले अनएथिकल गजाली ज्यो आसा त्यो भारतीय जनता पार्टी मान्य करची ना कारवाई निश्चितपणान जातली इतले मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक केल्ल्या दीपश्री सावंत गावसाची पुलीस कादय आनीक 4 दिसांनी वाडयल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात घुसपिल्ल्यांची मालमत्ता जप्त करून कोणाची फटवणूक जाल्यार तांकां पयशे दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच जॉब स्कॅमात घुसपिल्ल्या खंयच्याच पक्षाचो पदाधिकारी आसूं कोणाकूच सोडचे नात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. चिंबल फ्लायओव्हराच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. पहिली कंप्लेन फायल कर आणि मागीर म्हाजे कडेन त्या शिवाय म्हाका सांगपाक सुद्दां येवं नाका. जे काल म्हाज्या रवींद्र भवनात थंय मेळपाक गेले ताका सांगलें कोणूय आसूं न्ही इररिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी इररिस्पेक्ट कोणाचो कोण एक मनीस सुद्दां सुटचो ना आनी त्या खातीर अननेसेसरी हे जे थोडे बेस्टेच म्हणजे आमच्या पार्टी लिडरांची जी नांवां घेवपाक लागल्या ते बेस्टे आसात. त्या खातीर आमी लास्ट एंड पर्यंत वतले. एक सुद्दां म्हणजे आतां पर्यंत 18 जाण अरेस्ट जाल्या त्या सगळ्या जाणांचे म्हणजे स्टेटमेंट्स हे सगळे खंयच्याच इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान सुटचे ना. जे कोणाचे हांव अजूनय परत अपील करता म्हणजे ही लागलेली कीड आसा कीड गोंयाक लागलेली सरकारी नोकरी पयशे दिवन मेळना हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. लोकांक फटोवन फक्त नोकरी न्ही लोकांनी फ्लॅटांक फटयले लोकांक सेंट्रल गव्हर्मेंटान नोकरी दिता म्हणून फटयले अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे पयशे डबल करता म्हणून फटयले. मडगांव एकट्यान आनी 100 कोटी घेवन पळो लंडनाक ती अश्यो वेगवेगळ्या पद्दतीचे लोकांनी आतां तरी अलर्ट जावचे लोकांनी आतां तरी निदान शाणे जावचे असल्या लोकांक बळी पडचे न्हू आनी हितून बरे बरे जे लोक आहा पळय न्ही एक सुद्दां लोक सुटचो ना सगळे भितर वयतले. हांव अजूनय अपील करता कोण जर वगीर रावला आसत न्ही नाका सगळ्यांच्यो कंप्लेनी दिया सगळ्यांक भितर वतली सगळ्यांचेर इन्व्हेस्टिगेट जावनी. आमचें सरकार वयल्यान तांकां पयशे तेंचे परत कशे मेळटले पळय जरे तेंय पळयतले फक्त कोर्टान केसी बिसी फायल करून न्हू तेंची प्रॉपर्टी सगळी सीज करतले जप्त करतले आनी जेंचे पळय तांकां पयशे परत दिवपाक जाय न्हू त्या लास्ट एंड पर्यंत आमी केस फॉलोअप करतले. म्हणून कोण उरला बाबा काय माहिती न्हू करा कंप्लेन उरलेल्यांचे तेंचे पयशे मेळटले निदान. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपाच्या आदल्या पदाधिकाऱ्याचे नाव मुखार आयिल्ल्यान विरोधक भाजपाचेर तुटून पडल्यात. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चवकशीची मागणी केल्या जाल्यार विजय म्हणटा भाजपाक सत्तेर रावपाचो कसलोच अधिकार ना. पळयात पुराय बातमी. कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतूच आसा. आता ह्या प्रकरणात भाजपाच्या आदल्या पदाधिकाऱ्याचे नाव फुडें आयिल्ल्यान भाजपाड विरोधकांच्या हातीन आयतेच कोलीत सापडला. ह्या प्रकारावयल्यान विरोधक भाजपाचेर तुटून पडल्यात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात कापासतात आसा जाल्यार भाजपान न्यायालयीन चवकशी करची अशें आव्हान आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान दिला. जाल्यार पार्टी विथ डिफरन्स म्हणून जे उलयताले ते खरेंच ही पार्टी वेगळीच आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा म्हणटा. दुसरे वटेन व्हेन्झी व्हिएगाशानूय ह्या प्रकरणा वयल्यान भाजपाचेर खर टिका केल्या. भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री मुखेलमंत्री सगळे ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आसा म्हणून 8 महिन्या पयलीं सांगिल्ले. 8 महिने जाले ते डिनाय करताले आनी म्हाका दिसता फाटले हांवें स्टेटमेंट काडले तातूंतय परत तांणी डिनाय केल्ले की भारतीय जनता पार्टी इज कॉन्फिडंट की पोलीस हातूंत भितर प्रोब करता म्हणून. कांय प्रोब करना. आमी मागला ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें म्हणून. दम आसा जर भारतीय जनता पार्टीन जाल्यार इमिजिएटली ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करचें. पुलीस ह्या गोष्टीचेर पालव घालता. पुलीस खंय तरी हातूंत भितर कनेक्शन जी भारतीय जनता पार्टीचे मंत्र्यां कडेन आसा मुखेलमंत्र्या कडेन आसा. हांव स्टेट सांगता इफ मुखेलमंत्री भितर इन्वॉल्व ना जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक कित्याक फाटीफुटी जाता. दर दिसांनी स्पोक्सपर्सन येता आनी सांगता पुलीस आर डुईंग इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपरली म्हणून. फाटल्या वर्साचो जो कॉल डिटेल रेकॉर्ड आसा पूजा नायकाचो जो फर्स्ट एक्यूज अरेस्ट जाल्ली तो तुमी पब्लीक करपाक तयार आसा. आमकां कांय हिंट्स मेळ्ळ्या डिपार्टमेंटांतल्यानूच हिंट्स मेळ्ळ्या की तिचे कॉल जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिस बेररां कडेन सीएमाच्या लागच्या मनशां कडेन कॉल्स आसा. हो आमचो आरोप न्ही हो हातूंत भितर तथ्य आसा. पूजा नायक अँड सम ऑफ द एक्यूज हॅव मेड कॉन्स्टंट कॉल्स टू लिडरशीप ऑफ भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स आनी तांचे लागचे लोक हातूंत भितर सगळे इन्वॉल्व आसा. कोण देसाय आसा कोण परब आसा कोण सावंत आसा आनी ही सगळीं लक्षणां बरी न्ही. भारतीय जनता पार्टीची ही जी लक्षणां आसा
ही सगळी बरी न्ही, ही गोंया खातीर बरी न्ही. जे आतां रिक्रुटमेंट स्कॅम कॅश फॉर जॉब स्कॅमा म्हणून चालू आहात तातूंत जे लोक भितर पडल्या, जे लोक ज्यांची लोकांची नांवां भायर सरल्या, आनी तांचे सगळ्यांचे एक कॉमनॅलिटी म्हणटा कितें आहा, एक कॉमन वस्त म्हणटा ती अशी की तांचे कनेक्शन रुलींग पार्टी कडेन आसा. कोण पार्टनर, कोण स्लिपींग पार्टनर, कोण ऑफिस बेरर, कोण महिला मोर्चा, कोण युवा मोर्चा, कोण म्युन्सिपालिटीचो कॅन्डिडेट, हे सगळे लोक आतां एक्स्टॉर्शनान लागले. पयशे घेतात लोकां कडच्यान नोकऱ्यो दिवपाक. आतां लोकां कडच्यान पयशे घेतले म्हणून ते कितें तांचे पयशे गेले म्हणून म्हाका दुखना. कित्याक जो पयशे दिवपी आहा तो इक्वली कल्पेबल. म्हाका दुखता म्हणटा तें की जे सर्वसामान्य आनी बरो शिकिल्लो मेरिटोरियस गोंयकार तरणाटो आनी तरणाटी चलयो ज्यांनी एप्लाय केला आनी तांचेर अन्याय जाला, तांचें कितें? तुमी म्हणटा हाका एरेस्ट केलो, ताका एरेस्ट केलो, सगळो रिक्रुटमेंट प्रोसेस बंद करा मरे. परतो रिडू द होल रिक्रुटमेंट प्रोसेस. बऱ्या लोकांक नोकऱ्यो जाया. सो हातूंत एकूच जाता, सादो सारांशान भितर एक करूं येता की पार्टी भितर डिफरन्स म्हणून जो पक्ष उलयतालो की आमी एक वेगळीच पार्टी म्हणून, ही खरीच वेगळीच पार्टी. पूण गोंयांत हे पार्टीक राज्य करपाचो, सत्ता दवरुपाचो हक्कूच गेल्लो आहा. आज ते दिसा प्रेस कॉन्फरन्स एक नाव गेलें that FIR in Kanakana police station is registered against one Parag. आज एक Prabhu Gaonkar, this lady, she has been arrested, and there is another case which might have slipped your attention. Is a one police constable wireless by name Vishal Margaonkar from Vasco, who has now been ordered to be dismissed from service. But also the allegation is that he had collected money from some people. Just verify this. My question to the BJP is, of these named people, are they your karyakartas? Are they connected with you? And are you trying to defend them and ruin your image? You are supposed to be a party with a difference. And I think the difference is this. आज असली परिस्थिती जाल्ली आहे की बीजेपीचे जितले प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट आहे तेच हे भानगडी आहा. प्रिवियस एक वायस प्रेसिडेंट फाटल्या दिसांनी वायस प्रेसिडेंट बीजेपीचो जो टॅक्सी ड्रायव्हरांगे असोसिएशन घेऊन आवाज करतालो तागे नाव आयलें. आता प्रिवियस फॉर्मर वायस प्रेसिडेंट ताजें नाव आज येता. सो म्हाका दिसता समवेर दी गव्हर्नमेंट, द बीजेपी गव्हर्नमेंट अँड द बीजेपी पार्टी आनी ताजे स्पोक्स पर्सन जे सगळे उलयताय ते they have to come out and give a clear understanding why are their party office bearers names coming into these pictures. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वड्डारी समाजाचे देवानंद आणि अशोक नाईक गटाक हायकोर्टाचो दपको. जिल्लो निबंधक बदलपाची ह्या गटान केल्ली मागणी हायकोर्टान भायर आयली. पळोवया कितें प्रकरण. जिल्लो निबंधकान भंडारी समाजाची अशोक नाईक समिती बेकायदेशीर थारायल्ली. निबंधकान हो निर्णय दितना सारकी प्रक्रिया पाळूंक नाशिल्ल्याचे नोंद काडीत ह्या निकालाचेर हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. ते आव्हान याचिकेचेर कोर्टान जिल्लो निबंधकाक परतून एक फावट प्रक्रिया करपाचो आदेश दिल्लो. ह्या आदेशाक पाळो दितना मदींच अशोक नाईक आनी देवानंद नायकान हायकोर्टात परतून नवी याचिका घालीत जिल्लो निबंधकाक काडपाची मागणी केल्ली. ही मागणी कोर्टान मंगळारा भायर आयली. ते भायर जिल्लो निबंधकाकूच सगळे अधिकार आशिल्ल्याचे स्पश्ट केले. There was before vacation एक ऑर्डर पास केल्ली हायकोर्टान setting aside the order of the inquiry officer by saying no proper show cause notice was given. आणि ती show cause notice हायकोर्टान सांगले परत दी म्हणून आणि inquiry to be conducted by the officer and to be concluded within 2 weeks. आता कितें जालां, तेणी show cause notice काडली, हे लोकांनी डॉज केली. हांव म्हणटा डॉज कित्याक ऑफिसान सगळे नोटीस पावयलोले आनी आयले सांगपा आमगे घराको पावना म्हणून तूं फुडें अशें. आनी मागीर हे सायडीन एप्लिकेशन घायली हायकोर्टान मागून की हे ऑफिसराक काड म्हणून तेका डायरेक्शन दी म्हणून प्रॉपर शो कॉज नोटीस काडपाक आनी तेजेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इश्यू करून.
पेटिशन ॲप्लिकेशन आयिल्ली आनी हांवें ओपोज केली. हांवें सांगलां असले ॲप्लिकेशन आर नॉट मेंटेनेबल बिकॉज पेटिशन वन्स इट इज डिस्पोज्ड यू कांट आस्क क्लॅरिफिकेशन, मॉडिफिकेशन or anything you cannot ask after a petition disposed. आणि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ 2024 लायली आनी हांवें दाखयली कोर्टाक. हांवें पासून सांगलां की नोटीस दिली तांकां आनी ते आज सांगतात ते पावना. तो म्हणटा ना देर वॉज मिसअंडरस्टँडींग देर वॉज नो मिसअंडरस्टँडींग हेची कानारी करताली. सो एनीवे सद्या कितें जालां दॅट इट इज ॲप्लिकेशन जज हर्ड. मागीर ते लास्ट मारपा लागलो आनी कसले प्रेयर्स क्लॅरिफिकेशन दी म्हणून कोर्टान म्हणलो कांय क्लॅरिफिकेशन दिना आनी सोमतो तेंगे ॲप्लिकेशन डिसमीस जालां. आतां रिजल्ट ऑफ दीस दॅट ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आहा तो ही इज कॉम्पिटंट एंड ही कॅन कंटिन्यू विथ द प्रोसिडींग्स. नंबर 2 these people wanted time to be extended for the proceedings. Court refused to give. म्हाका दिसता टायम मागतले तेंगे रिप्लाय दिवपा आनी बेश्टे डॉज करपा आनी फुडें हांव दुखोवपाक तो पूण कांय जालें ना. आतां ते टायमान दिनात जाल्यार वी वील प्रेस दॅट इट शूड बी कंडक्टेड एक्स पार्टे आनी डिसिजन मागीर ही वील पास इन अकॉर्डन्स विथ लॉ. सो दीस इज अ विक्ट्री फॉर आवर ग्रुप which has contended that all these things are being done with an intention to stifle the proceedings and I quote upon Sangla. This is all mischief. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीचे कामाचे चौकशे खातीर नेमिल्ले टास्क फोर्सान तज्ञां सयत 2 दीस पळोवणी केली. ह्या पळोवणेचो अहवाल तज्ञ एका सप्तका भितर दितले म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केंकरेन सांगले. कला अकादमीच्या वादग्रस्त कामाची आयतार आणि सोमारात 2 दीस पळोवणी जाली. ही पळोवणी सरकारान नेमिल्ले टास्क फोर्सान 3 तज्ञांक घेवन केली. आवाजा खातीर रॉजर ड्रॅगो, लायटी खातीर शीतल तळपडे आणि आर्किटेक्चरा खातीर राजन भिसे ह्या तज्ञांची नेमणूक केल्या. हे केल्ले पळोवणीचो अहवाल तज्ञ सप्तका भितर दितले म्हूण टास्क फोर्साचो अध्यक्ष नाट्यकर्मी विजय केंकरेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. 3 एक चाणक्य होतं, एक तियात्र आणि गावकऱ्याचं गाणं, हे 3 वेगळे प्रोग्राम होते. त्याला साऊंडसाठी रॉजर ड्रेगो होते, लाईटसाठी शीतल तळपदे आणि आर्किटेक्ट राजन भिसे. सगळं मी इन्स्पेक्ट केलं, साऊंड बघितला, लाईटची पोझिशन बघितली. त्यांनी ड्रेगोनी तिथल्या तिथे काही सजेशन्स केल्या ड्युरिंग काय करतात. आणि आजच्या मीटिंगमध्ये त्यांनी सांगितलं की वी विल गिव्ह अ डिटेल्ड रिपोर्ट विदिन अ वीक्स टाइम्स आणि दॅट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दॅट रिपोर्ट वी विल मेक द चेंजेस. जे काही बदल करायचे त्यांचा रिपोर्ट होणार आहे. एका वीक नंतर परत तुमची मीटिंग होणार किंवा नाही, एका वीक नंतर त्यांचा रिपोर्ट आहे. तो रिपोर्टची आम्ही स्क्रुटिनी करू, त्यातलं काय आहे, काय झालंय, काय नाही करू पुढे मग तुम्ही सरकारला सांगा. रिपोर्ट माझ्याकडे येणार तसं सबमिट होणार. इतकं आजची मीटिंग सिम्पल होती टू गिव्ह द डिटेल. वर्बली काय काय हवं ते मी सांगितलं. आय फील दॅट इट शुड बी ऑन अ पेपर इन ब्लॅक अँड व्हाईट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें मंगळारा चिंबला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करून फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो केलो. उरिल्लो फ्लायओव्हराचो भाग 6 म्हयन्यां भितर पुराय जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. फ्लायओव्हराचेर मामीचें नांव नाच रुडॉल्फ म्हणटा सगळ्या फ्लायओव्हराचेर काम पुराय जाले उपरांत मामीचें नांव दितले म्हूण ताचें म्हणणें. ऑलमोस्ट 42 crores of rupees स्पेंड करून आमी हेजो हाफ प्रोजेक्ट कंप्लीट केला. हो पुराय प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो आसा. इट वील टेक टायम. खरें म्हणजे तो एकदम प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट करपाक मेळनाशिल्लो, कारण सकयलो रोड आमकां क्लोज करप शक्यच नाशिल्लो पुराय प्रोजेक्ट क्लोज करपा खातीर. बट कालांतरान एक 6 म्हयन्या भितर उरलेलोय प्रोजेक्ट जो आसा पळय नी 100% पुराय करतले. आमकां सगळ्या जाणांक याद जाता आसतली फोंडेच्यान ओल्ड गोवाच्यान येवपी सगळे लोक रायबंदराच्या जुन्या रस्त्या वयल्यान येता आसतना आमकां तेन्ना 2012 पयलीं याद करात ते दीस. म्हणजे म्हाका दिसता रायबंदच्या जुन्या ब्रिजाचेर
एक वर तरी लोक उरताले जुन्या वाटेंतल्यान वता आसतना. फाटल्या 2012च्या उपरांत सरकारान कदंबा बायपास हो रोड काडलो आनी लोकांक स्मूथ ट्राफीक जे आसा हे सायडींतल्यान स्लो जावपाक मेळ्ळें. नाल्यार सगळे ते सायडींतले लोक येवपी म्हणजे पुराय बिचोले 70 तालुक्यांतले आसतले, फोंड्या तालुक्यांतले आसतले, हांकां फोंडा कडेन कनेक्टिविटी नासली. पण ते आनिकूय स्ट्रीमलायन करप आनी आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात ताजो बरो ट्राफीक फ्लो दिवपा खातीर सातत्यान सरकाराचो प्रयत्न आसा. वांगरा प्रशासनान कुचेली म्हापशा हांगा आशिल्ली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करपाक सुरवात केल्या. सरकाराच्या जमनीचेर ही बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान ही घरां मातये भरवण करतात. सध्या 37 घरां मातये भरवण केल्ल्याचें कळटा. प्रशासनान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण म्हापशा कुचेली हांगा आशिल्ली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करतात म्हणून थळाव्या मदीं तणाव. सरकाराच्या जमनीचेर ही बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्यान ही घरां मातये भरवण केल्यात. पंचायतीचो जागो म्हणून सांगून आमकां घरां दिल्यात, जाल्यार आतां कशें कितें मातये भरवण करपाक शकतात काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न. इतलेंच न्हय तर आमचे कडल्यान 7.5 लाख लेगीत घेतिल्ल्याचो आरोपूय थळाव्यांनी केला. तुमकां जागो दिल्लो पळय, आतां कितें म्हणून सांगलेलो हांगा तुमी जागो घेतलेलो तेन्ना? थोड्यांक पंचायतीचे म्हणून सांगला ओके. आणि आपण असं भिवू नका बांधा म्हणून सांगला. कोण म्हणपी कोण ते, सांगपी कोण ते तुमकां? राजू मांद्रेकर. राजू मांद्रेकर. कितले पैसे दिला तुम्ही सध्या? आम्ही 7.5 लाख दिला. टोटल मेन कितले जाण हितून? इथून कितले बरोबर सांगपाचे सर. आनी कितको जागो तुमकां दिल्लो तो सगळो? लोकट म्हणटा तो पिना, बाप्पा म्हणटा तो पिना आसा इथून सगळे आसा. आयज खंय ते? आयज त्याचे हात कोलसा भरली न्हू, त्यांचे कोलसा सगळे भरल्यावर देवचे ना. तुम्ही येवपाचे न्हू बाबा बंद करा म्हणून. कोण तर बांधतो न्ही वेळी त्या वेळी घोटाळा म्हाका दिसता की कमीत कमी 15-20 लोकांक 15-20 कोटी घोटाळा आहे, व्हडली घोटाळा आसा. सगळी कोणी पैसे खाल्ले पाहिजे, सगळ्यांक भायर काडपाक जाय. लोकांच्या दारान कामां करून भरती पोट भरती व्हडले श्रीमंत कोण ना, लोकांच्या कामां करून हांगा रावतात. केन्ना रावता पळय तेन्ना घर जागा दिलं पळय तेन्ना सांगपाक जाय न्हू बांदू नाका म्हणून. तरी आतां मोडपाक कशें आयलो पळय, ते मोडटा तरी मोडटा, तांकां सावयता करपाक जाय खंय तरी. आतां तुमी तेवटी वाचा, ही मसुंडी दिल्ली आसा, सांगपाक जाय. दिताना काय सांगना. आयज आमी डिमोलिशन स्टार्ट केला ऑफ 36 स्ट्रक्चर्स इन कुचिलीम. This land was originally acquired by way of an award passed in 2017, and this was meant for a crematorium, burial and a cemetery for people of all faith. So in 2024, when NGPDA, which is the acquiring authority, was in the process of taking possession, it has been brought to our notice that these illegal structures have cropped up, and we have initiated action under 6 of Goa Land Prohibition on Construction Act 1985, and ह्याच्या प्रमाणे आम्ही ॲक्शन घेतलेली आहे to demolish all the structures which have cropped up in this. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. गोंयांत घराघरांनी तुळशीच्या लग्नाच्या तयारीक सुरवात जाल्या. बुधवारा तुळशीचें लग्न आशिल्ल्यान तुळशी रंगोवपाचें कामूय सुरू आसा. तुळशीच्या लग्नाक लागपी आवाळे, चिंच, ऊस, फुलां तशेंच हेर सामानान गोंयचे बाजार भरलेले दिसून येतात. आता आवाळ्याची खाणी कशी आता? 50 रुपये एक. आणि सबन एकीच कडे गिरायक कशें आता सध्या? पण आवाळे शॉर्टेज हा खंयसून हाडटात तुमी? मागीर तिच्या लग्ना निमतान सध्या सगळीकडे उमेदीचे ल्हार पाकिल्ले आसा.
तुळशीच्या लग्नाचे तयारीची गडबडय सगळीकडे सुरू आशिल्ल्याचे चित्र दिसून येता. कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्न लागपाक सुरवात जाता. मात चडशा वाठारात पहिल्याच दिसा म्हळ्यार कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्न लागतात. तुळशीच्या लग्ना निमतान सध्या दिवचलचो बाजार तुळशीच्या लग्नाक लागपी वस्तूंनी फुलून गेल्लो आसा. आवाळे, ऊस, चिचो, दिणे, ताडमाट आनी हेर वस्तू बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्ल्यो आसा. ह्यो वस्तू खरेदी करपाक ग्राहकांची पावलाय सध्या दिवचलच्या बाजाराच्या दिकेन वळपाक लागल्या. आवाळ्यांची शॉर्टेज आशिल्ल्याचें कळटा. आवाळ्या सयत कांय वस्तू कांय मातश्यो म्हारग आसात तरी लेगीत कसलीच घासाघीस करिनासतना ग्राहक ह्यो वस्तू खरेदी करतना दिसून येता. बुधवारा सकाळी ह्यो वस्तू खरेदी करपाक गर्दी जातली असो विक्रेत्यांक अदमास आसा. दुसरे वटेन तुळशीच्या लग्ना निमतान घरा सामकिल्ल्यो तुळशी नवे व्हंकलेवरी नडपाक लागल्या. सगळी कडेन तुळशी वृंदावनां रंगोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.